मेडिकल कॅम्प आशिल्लो। आज आमचे शेतकऱ्यां खातीर तांचे बरोबर बसून सरकाराच्यो कितें कितें येवजणी आसा नाल्यार सरकारान तांचे खातीर कितें कितें येवजणी केल्या त्यो तांच्या मुखार पावच्यो म्हणून आमी आज हो एक स्टेप घेतिल्लो। सरकाराच्यो खुबश्यो योजनी आसा, म्हणजे एक सरकारान येवजण केल्ली सगळे शेतकऱ्यांक 500 रुपया तांच्या अकाउंटार वचचे म्हणून, ती येवजण तांचे कडेन पावनाशिल्ली। सो त्या निमित्यान आज आमकां जेन्ना आमी जमले तेन्ना तांणी सगळ्यांनी आमकां लिस्ट दिलें आणि तशें तांचे आतां आमी फॉर्मां भरून ते येवजण मेळपाक करतली। प्रधानमंत्री मानधन योजना म्हणून नवी प्रधानमंत्रीन ही शेतकऱ्यां खातीर स्कीम काडल्या, ती तांचे पर्यंत पावप, ह्यो सगळ्यो स्किमी आज आमी जाणा की शेतकरी आसा म्हणून आज खंय तरी भारत एक समृद्ध देश आसा। शेतकरी जितले स्ट्रॉंग जातले तितले आमच्या भारतांतले प्रत्येक जाण स्ट्रॉंग जातले आणि ताच्या खातीर आमी भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते तांचे दारान वचून तांचे कडेन तांचे प्रॉब्लेम विचारून नाल्यार आमी ह्या शेता खातीर कितें सुदारणा करूंक शकता हे सगळे घेवन आज तांचे बरोबर एक संवाद सादिल्लो। हांव गेले 10 वर्सां हांव तेन्ना कावन्सिलर आशिल्लो, तेन्ना म्हजे कडेन सगळें शक्य जायनाशिल्लें, पूण म्हजे कडेन जाता आसतो तांकां ट्रॅक्टर दिवप नाल्यार टिलर दिवप नाल्यार तांकां सारें दिवप हांव ह्या पयलीं पसून करत आसा। तेन्ना मातसो त्रास जातालो, आतां सरकार म्हज्या फाटल्यान आशिल्ल्या कारणान म्हाका आनी इल्लें बरें पडटा तांकां दिवपाक आनी हांवें तांकां एश्युरन्सूय दिला ज्यो स्किमी सरकाराच्यो आसा त्यो तुमच्या दारा पर्यंत आमचें सदांच हें आसता की दारान वचून दिवप। आमचो पंतप्रधान म्हणटा तो तुजे कडेन येतलो म्हणून रावनाका, तूं ताच्या दारान वच, म्हणून आज आमी तांच्या दारान येवन तांच्या शेतान बसून तांचे प्रॉब्लेम्स विचारल्या, तांच्या प्रॉब्लेम्सांची थोडी सोल्युशन्स दिली, थोडी सोल्युशन सरकारा थ्रू येतली। सो एक बरें वातावरण शेतकऱ्यां खातीर करपाचो आमचो प्रयत्न आसा।